मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी काणकोणा रवींद्र भवनाच्या चालू कामाची पळोवणी केली। मंत्री गावडे म्हणटा खंयच्याय परिस्थितीत काम ऑगस्टाच्या मध्याक मेरेन पुराय करून घेवपाचो यत्न आसा। जाल्यार सभापती रमेश तवडकर म्हणटा वेळ लायनासतना फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर तरी हो प्रकल्प लोकार्पणा खातीर तयार करून दिवचो। डिसेंबर मेरेन तरी हाचे उक्तावण करपाक मेळचें अशें सभापतीन मुखार म्हळां। एलडेक्सवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। एज पर माय इंजिनियरा कडेन हांवें जेन्ना कम्युनिकेशन केलें त्या वेळाचेर एटलिस्ट एक मिड ऑगस्ट असो आमचो टेंटेटिव्ह अंदाज आसा, पण लेटस्ट कीप इट एट ऑगस्ट म्हळ्यार आमी कंप्लीट करपाचो आमी पूर्ण तयारीन आहा। म्हाकाय खबर आसा की काणकोणचें रवींद्र भवन गेली कित्येक वर्सां जालें तें रेंगाळत आसा। तातूंत भितर 2 वर्सां आमचें पॅन्डेमीक सिच्युएशन हेंवूय आमकां खबर आहा। बट हांवें प्रामुख्यान जे म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन जे प्रोजेक्ट जे ऑनगोईंग जे आसात तांकां हांवें एक गोश्ट सांगिल्ली आसा, जितले ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आसात ते कंप्लीट पूर्ण करून नंतर मागीर नवे प्रोजेक्टांक हात घालपाचो असो निर्णय घेतिल्लो आसा। आनी तेजे खातीर हांव प्रत्यक्षात काणकोणच्या रवींद्र भवना संदर्भान हांव सातत्यान फॉलोअप करीत आसात। इवन बारीक बारीक जे विशय सुद्दां जे आसा, इवन त्या लायन शिफ्टिंगाचें सुद्दां काम हांव प्रत्यक्षात हांगा सायटीर येवन थंय हांवेनूच सगळ्यो काही गोश्टी करून घेतिल्ल्यो आसा। आनी कारण कशें आसा न्ही, इतलो आमी आतां ऑलमोस्ट वी हॅड पेड लॉट ऑफ मनी टू द कॉन्ट्रॅक्टर, पूण जो पर्यंत तेजें लोकार्पण जायना पर तो पर्यंत ते पयशे खंय तरी बरे कामा खातीर यूज जावपाक जाय, लोकांनी तेजो पुरेपूर एन्जॉयमेंट करपाक जाय, तेजो आस्वाद घेवपाक जाय। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव सातत्यान प्रयत्न करता की जाता तितले बेगीन हें रवींद्र भवन लोकार्पण करपा खातीर एक मिड ऑगस्ट आमी म्हणला, पूण ऑगस्टान खंयच्याय परिस्थितीन काम करुया। कारण फर्निचराचें काम, मागीर सावंड, हेचे सगळे आमी टेंडर सगळे जाल्ले आसात। ओन्ली L1 सुद्दां आमकां आज कळिल्लें आसा, फक्त ताका आमी ऑर्डर दिवपाची उरली आसा। माय ऑफिस GSA इज डुईंग अ व्हेरी गुड वर्क आनी त्या संदर्भान जितले जाता तितले बेगीन हें काणकोणचें रवींद्र भवन लोकार्पण करपाचो म्हजो तसो मनोदय आसा। सर, मेन ऑडिटोरियम आसा तेजी कॅपॅसिटी कितली आसतली? आमची कॅपॅसिटी 750 800। सर, टेक्निकल काही प्रॉब्लेम्स आहात ते? नो, एक्चुअली टेक्निकल जे प्रॉब्लेम जे आशिल्ले पळय, ज्या वेळाचेर हांव आर्ट एंड कल्चर म्हजे कडेन ज्या वेळाचेर आयिल्लें आशिल्लें, एज अ आर्टिस्ट तेन्ना बऱ्योचश्यो काही गोश्टी हांवें मॉडिफिकेशन करून घेतिल्ले आसात आनी ते एप्रुवलूय ड्रॉईंग आमी तांकां काही गोश्टी दिल्ल्यो आसात। कारण पर्स्पेक्टीव पॉयंट ऑफ व्यू आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना आर्टिस्टाची तातूंत भितर समावेश करून तेजें ज्ञान घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा। कारण अशे तरेचे प्रोजेक्ट आमी बरेचशे पळयलेले आसात, पूण ते आर्टिस्टाक जे पर्यंत ते जायन मेळना, ऑडियन्स एक विशय आसा आनी दुसरे वेळार जे आर्टिस्ट जे आसात तांकां कशे तरेचे परफॉर्मन्स करपाक जाय त्या दृश्टिकोनान आज टॅक्नोलॉजी खूब बरी वाडिल्ली आसा। नवे नवे काही गोश्टी आज मार्केटान विशय प्रॉडक्ट आयिल्ले आसात, ताजो पुरेपूर संयोजन करून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी मुखार व्हरपा खातीर म्हजे टॅक्निकल इंजिनियर्सांक हांवें आज डायरेक्शन दिल्लें आसात। पण आज आमकां सादारणशें 1 वर्स कोरोना फ्री जावन आमी 1 वर्स जालें। अपेक्षा आसा काणकोणच्या सगळ्या लोकांची, आमच्या सगळ्यांची अपेक्षा आसा की ताबडतोब हो प्रोजेक्ट ते वेळ लायनासतना बाबा फुडल्या 6 म्हयने तरी आमकां काणकोणाक ताजो लाभ घेवपा खातीर फ्री करचो किंवा आमकां ताजें इनॉग्रेशन करपाक मेळचें ही अपेक्षा आसा। म्हणून आमी पयर एक मिटींग जाली आनी म्हणून आज सायट इन्स्पेक्शना खातीर आयली। पयलीं मिटींग अनेक विशय डिस्कस जाल्ले आसा आनी सादारणशे 1 सप्टेंबर पयलीं हे सगळे जे मेजर सिवील वर्क जे आसा ते सोंपोवप आनी बाकी टॅक्निकल ज्यो आसा 1-2 म्हयन्यांनी ते बिफोर डिसेंबर पयलीं ताजें इनॉग्रेशन करप असो एक टार्गेट घेवन वताले। सिवील वर्क्स आसा ते आमी कॉन्ट्रॅक्टराक टार्गेट दिल्ले आहा टील ऑगस्ट पर्यंत कंप्लीट करपाक। तेच्या उपरांत मागीर बाकीचे फिनिशींग वर्क्स आसतले आनी ऑडियो विज्युअल हो एक मेजर कंपोनंट। आनी तशें हें ऑडिटोरियम पळयलें जाल्यार 800 लोकांचे क्षमतेचें ऑडिटोरियम आसा, ते व्हडलें ऑडिटोरियम आसा आनी त्या हितूंतल्यान ते कंप्लीट करता म्हण आसा। एक बाय नोव्हेंबर एंड पर्यंत कंप्लीट करून आनी डिसेंबरान टोटल लोकार्पण करपाचो असो हे आसा। तरी जमीन अजून पण स्पोर्ट्सा कडेन आसा ती अजून पण आर्ट एंड कल्चरा कडेन दिवप जालें ना, अशें वेळाचेर आनी डिले जातले दिसना तुमकां? ते जमनीच्या विशया बद्दल आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंटा कडेन उलयला, क्लायंट डिपार्टमेंटा कडेन, तेंच्यांनी तेजेर ऑलरेडी एक्शन घेतला, ऑलरेडी DSLरान हें केला आनी तो इशू सायमल्टेनियसली जातलो आनी तेका लागून कांय प्रोजेक्ट फुडें हॅम्पर जावचो ना इतलें हांव सांगता। काय रवींद्र भवनांनी फाटली दुसरे कडेन ना काणकोण AV फेलियर जाल्ले आसा, सो हांगा तेजी कॅर घेतलेली आहा। हांगर आमी कन्सल्टेशन्सूय केला, डिपार्टमेंटा कडेन केला आनी सगळे बेस्ट ऑफ द क्वॉलिटी मटेरियल स्पेसिफाय करूनच फुडें चल्लेले आहा।